भुरग्यांक फ्रीडम दिया. हेलिकॉप्टर पेरेंटिंग इज नॉट गुड. एक मार्गदर्शक खूपच गरजेचो आसा. ते एक कळून चुकला. जे कितें करता पळय तुमकां खऱ्यान आवड आसा की ना तेच करा. दुसरो कोण सांगता म्हणून करूं नाका. सर नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. सांगपाक खूप उमेद जाता की आमकां तुमच्या वांगडा बसपाक गावता, तुमची लायफ जर्नी आयकपाक गावतली. तुमचे पास्ट कशें आसलें, तुमी कावन्सिलिंग फिल्डान कशें येयले, तुका केन्नासून इंट्रस्ट वाडलो ह्या फिल्डान येवपाक, किंवा एक तुमकां कित्या खातीर दिसलें की हांगार येवची आनी हेची गरज आसा म्हणून तुमकां केन्नासून दिसलें, हें सगळें आमकां लायफान तुमच्या जर्नीसून कवर करपाक जाय. सुरवातीक न्ही आमकां तुमच्या फॅमिली बद्दल आयकपाक जाय. तुमी कशी फॅमिली आसली धाकटे आसतना, किंवा बॅकग्रावंड कसो आसलो फॅमिलीचो तो? माझी फॅमिली म्हणजे बाबा म्हणजे आर्मीन आसले. ओके. आमी बाबा बरोबर खूब कडेन भोंवले आमी. म्हणजे जे म्हणजे चायल्डहूड म्हणजे आसा ते नॉर्थाकूच गेले, नॉर्थ इंडियान गेले ते. थंयच आमी 7वी पर्यंत शिकले. ते सगळे ते मागीर आमी 77 गोंयान पावले. आमचे मेन मूळ आमचे गोवा. सो आमी गोंयान 77 पावले. तेन्नाच्यान मागीर आमचे ते स्कूल हांव अस्नोडा करतालो, सेंट क्लेरान करतालो. थंय सुद्दां आमी खुबशे चॅलेंजीस पळोवंक. आमी हिंदी मिडियमसून आयिल्ले. हिंदी मिडियम आयिल्ले थंय गोंयान सगळे कोंकणी चडशे सगळे शाळेत. कोंकणी इंग्लीश कॉन्व्हेंट स्कूल कॉन्व्हेंट ते इंग्लीश. आमकां एडमिशन मेळनासलें. मागीर तेमकां ते म्हणजे गव्हर्मेंट कोटांतून आमकां ते घेवचे पडले. म्हाका एडमिशन 7th पास करून येयल्लो, म्हाका परत 7th बसोवपाक. मागीर इंटरव्यू जेन्ना म्हाका घेतलो, वॉट इज युअर नेम, तर ते खबर आसलें म्हाका. पूण वॉट इज युअर एज म्हणटकूच हांव कन्फ्यूज जालो, कारण टोटल हिंदी मिडियम आसलें म्हणजे. सो ते म्हाका 7थाक तेतून दवरलें म्हाका. एक्चुअली कशें आसा, मी सांगलें तांकां की वी आर गुड इन स्टडीज. आमी केन्ना तुमी फर्स्ट रँक सोडूंक नासलो तेन्ना. पण समहाव उरले आमी ते. त्या टायमार इवन अशें जालें की फर्स्ट टेस्ट म्हाका लागीं पावल्लो, की आमी लेट पावले गोंयान आमी. सो फर्स्ट टेस्ट नाका बसूं नाका अशें आमकां सांगलें. हांव बसूंक ना. आनी सेकंड टेस्ट जेन्ना आयलो तेन्ना आमकां सगळे टिचर्स बी एक वायट संवय ती, विच इज नॉट गुड एक्चुअली, जे करताले तेन्ना. आतां म्हाका अनुभव येता की आमी ह्या फिल्डान आयल्या म्हणून आतां एज अ कावन्सिलर. सो त्या टायमार इवन म्हाका पॉयंट आवट करताले की हे भुरगे फेल जातले, हे भुरगे फेल जातले. सो ते एवरी टायम म्हाजें नांव सुद्दां इन्क्लूड करताले ते भितर. सो एक्चुअली ती जी गोश्ट केन्ना करूंक जायना, कारण हे डिस्करेजिंग स्टेटमेंट असे नेगेटिव्ह स्टेटमेंट खंयचे केन्नाच कोणी करूंक जायना. सो ते आतां कळटा बिकॉज एज ए कावन्सिलर. तर सेकंड टेस्टाक जेन्ना हांव बसलो, भोगूंक पडटी, फक्त पोपट पंचीक, इंग्लीश अजिबात येनासली. सेकंड टेस्टाक आय गॉट स्ट्रेट अवे थर्ड रँक. फर्स्ट टर्माक मागीर जे म्हाका पॉयंट आवट करताले फेल जातले सगळेचे बंद जाले ते. तांकां मागीर कळ्ळें की कितें आसा तो. आनी फर्स्ट टर्माक आय वॉज फर्स्ट इन क्लास विथ बीग मार्जीन. पयली कोण फर्स्ट तेच्या पेक्षा म्हणजे कितले जाले. तेन्ना सगळे बंद जाले. सो हांगा सांगपाचो उद्देश कशें आसा की वेर देर इज वील देर इज अ वे. जिद्द आसता पळय तेन्ना कोणी कितले तुमकां रोखले, कोणी कितले नेगेटिव्ह कॉमेंट पास केले तरी आपलो ध्येय जेन्ना जे सेट आसता, फिक्स आसता, तो मनीस तो अचीव करूं शकता आनी करता. आनी हांगा हांव एक वन ऑफ द एक्झाम्पल्स आसा. तुमचो पयलींच ध्येय आसलो की स्टार्टिंगूच की आपल्याक कावन्सिलिंग फुडल्यान वचपाक जाय म्हणून धाकटे आसतना? ना, तेन्ना म्हाका खबरूच नासलें. आमी कशें जाता की मिलिटरीन आसा, म्हाजें एकूच ध्येय आसलो की मिलिटरीन वयतलो. ओके. ते तेच आसलें पयलीं पासून वाडला, तितूनच वाडलो. मिलिटरी आर्मीन वाडलो. मिलिटरी जॉयन जातलो ते सुद्दां पयलीं पासून आसलें म्हणजे ल्हानपणा पासून. मागीर हांवें एसएससी केली. एसएससीन टील द एंड आय वॉज द बेस्ट स्टुडंट स्कुलान. कंप्लीट सगळे हे बी स्कूल पार्लियामेंटचे एज प्रायम मिनिस्टर वगैरे. सो इट वॉज गुड रिलेशन. टिचरशीप सगळं बरें रिलेशन आसलें टील द एंड. मागीर हांव थंय मातशें अगेन जेन्ना 11थाक पावलो, तर बिकॉज देर वॉज नो गायडन्स, सो मातसो थंय भर पडलो. दो आय वॉज व्हेरी गुड इन स्टडीज. सो समहाव कॉमर्साक गेलो. मागीर परत सोडलें. मागीर आय जॉयन पॉलिटेक्नीक. थंय मागीर हांवें म्हाका ते स्ट्रक्चरल इंजिनियरींग म्हणून हे जाल्लें ते जॉयन जालो. जेन्ना 4 इयर्स कोर्स तो मागीर इंजिनियरींग जालें म्हजें, कंप्लीट जालें. मागीर बिकॉज आय वॉन्टेड टू जॉयन, म्हणजे आर्मीन वचपाचें आसलें त्या टायमार हांवें स्वता त्या टायमार लेटर बरयल्लें डिफेन्स मिनिस्ट्रीक. एंड आय गॉट म्हणजे सगळे म्हाका रिप्लाय दिल्ली, फॉर्म धाडले. अकॉर्डिंगली आय आन्सर्ड एक्झाम्स, आय क्लियर्ड एक्झाम्स. आनी मागीर इवन त्या टायमार इवन UPSC एक्झाम हांवें पास जाला.
UPSC तुमी दिल्ली. एक्झाम तो Okay. पास जालो सगळें जालें आनी देन आर्मीनसून म्हाका सेकंड लेफ्टनंट म्हाका ते हे सुद्दां जालें सिलेक्शनाक म्हाका धाडलें हे केलें सेकंड लेफ्टनंट बट जस्ट एक म्हयनो पयलीं म्हाका ते लेटर येवचे पयलीं म्हाका जॉब मेळ्ळो हांगा कंपनीन जॉब मेळ्ळो. आतां हांव एकटोच आई बाबाक पळोवपाक भयणी 3 आसली म्हाजी एक आय लॉस्ट माय एक सिस्टर गेली म्हाजी आनी समहाव कितें जालें खबर ना आनी सगळे हात आसतना हांव वचूंक ना थंय एज सेकंड लेफ्टनंट ओके. आनी हांव कंटिन्यूड विथ द कंपनी हांगा इन चोगलेस. बिकॉज ऑफ सॅलरी खातीर अशें कितें सर आसलें? ते कांयच ना फक्त कितें समथींग जोचेर म्हाका फूल सपोर्ट आहलो की वच तूं यू कॅन गो पण मे बी अटॅचमेंट एक जालें आई बाबा एकटेच आसले हांव एकटोच पळोवपाक ग्रोईंग ओल्ड न्ही सो तेका लागून मातसो खंय तरी ते तुमकां कळोंक ना तेन्ना कितें जालें म्हाजें तें. कन्फ्यूज जालो आनी सेकंड लेफ्टनंट पोस्ट डायरेक्ट एंट्री म्हणजे ऑफिसर म्हणून वचपाक जाय आसलो सो ते हांवें ते सोडलें तर तेजे पश्चाताप अजून पर्यंत जाता अजून पर्यंत केन्ना खंय तरी ते युनिफॉर्म दिसलो ते एरियान हांव स्टील वयता केन्ना वयतालो बाबा बरोबर वयतालो तेन्ना तर एक बॅड फिलींग पश्चाताप जो आसा तो आयुश्यभर उरलो तो म्हाजे इवन मरासर ते उरतले की हांव कित्याक वचूंक नाका तुमकां मात तेन्ना कळोंकूच ना न्ही तें. मिस ते हे गायडन्स ना काय ना सगळें जालें ते म्हणून आयुश्यान एक मार्गदर्शक खूबच गरजेचो आसा ते एक कळून चुकला कोण तरी जाय जेन्ना अशें कन्फ्युजन जाता कोण तरी एक जाय हू कॅन गायड यू बाबा वच हे करूं शकता म्हणून ते सो ते एक म्हाका स्वता एक बरो सेटबॅक जालो तो तेचे उपरांत हांव चोगरेन आसलो चोगरेन जॉब केलें मागीर तेजे आनी मदीं आपलो ओन कंपनी स्टार्ट केली ओके समहाव सगळ्यांक शक्य जायना सो अगेन परत मार्गदर्शक अशें कोण नासल्या कारण ते मागीर बंद केलें परत बॅक टू कंपनीन आसलो सो लास्ट टील 15 आय वॉज वीथ चोगलेज ओके लास्ट टायम पोझिशन म्हजें आसलें सेकंड डेप्युटी जनरल मॅनेजर 15 जेन्ना हांवें रिजायन दिलें सो तेजे उपरांत वॉट नेक्स्ट अशें आसलें म्हणजे ते कितें करपाचें रिजायन कित्याक म्हणून हांवें दिलें? सोडलें मागीर ते हें जालें ओके हांवें सोडलें आनी कितें तें करूंक जाय आतां न्ही दुसरें कितें करूंक जाय बिकॉज म्हाका बिजनस असो जाय ना की मागीर आई बाबा घरान आसली दोग जाणटी ती सो तांकां पळोवंक शकता आनी घरांनी आसतना बिजनसूय करतलो अशें कितें जाय आसलें सो ते देवाचें तें एक अशें आमकां एक हें आसलें एक फ्रँचायज मीट आसली थंय आमकां आपोवपाक आयलें हांव वचनासलो हेल्थ केअर प्रॉब्लेम आसलो ते सुद्दां आदींच तेन्ना कॉलेजीन शिकतालो म्हाजो चलो सो कॉलेज शिकतालो तो क्लास बंक करून आयलो करूंक जायना भुरग्यांनी पण तेजो बंक करून आयलो कित्याक तो खबर नाल्यार हांव वयचो ना सो तो मुद्दम तो क्लास एक सोडून तो म्हाका घेवन गेलो थंय आनी आमी थंय जशी एंट्री मारली आमी थंय सो हे कन्सेप्ट ज्या फिल्डान आतां आमी आसा DMITच्या फिल्डान आसा ते लोक ती आमकां पयलींच मेळ्ळे तेंच्यानी आमकां घेवन बसले आनी तेणी जेन्ना एक्सप्लेन केलें म्हाका हेच्या बद्दल सगळें की अशें अशें आसता सो दॅट क्लिक इमिजिएटली की अरे दीस इज समथींग टोटली डिफरंट इतली इम्पॉर्टंट वस्तू आसा ती महत्वाची गजाल आसा ती की हे गोश्टींत आमी वचूंकूच जाय आनी इट वॉज द टेलर मेड बिजनस कसो कारण म्हाका हांव आमच्या फर्स्ट फ्लोरासून आय कूड स्टार्ट माय ऑफिस आनी सकयल म्हाजे आई बाबा आसतले सो हे आमी मातशें ही अगेन देवाचीच कृपा ती तेजो हांव सायबाबा खूब मानता सो तेचीच कृपा आसली की आमकां तें टेलर मेड बिजनस दिलो की कर हांगाच्यान कर आनी वी स्टार्टेड पयलीं आमी ते फ्रँचायजी घेतली मागीर आमी सबसिक्वंटली आमी आमचो ओन बडीज एडवर्ड म्हणून आमी आमचो ओन बिजनस स्टार्ट केलो कावन्सिलींग सर्विसीस करियर गायडन्स ओके आनी तेन्नाच्यान आतां आमी ग्लोबल जाल्ले आसा वी आर देर ऑल ओवर द वर्ल्ड सगळे कडेन आमी ग्लोबली करता सर आतां बिजनेसा बद्दल आमी सेपरेट एपिसोड शूट करुया आनी तुमच्या चल्या बरोबर मेळोन डिस्कस करुया बिजनेसान बद्दल तुमचे एक्सपिरियन्स कितें डिस्कस करुया पण तेज्या भायर आमकां न्ही तुमच्या लायफान तुमी अशें एक एक्सपिरियन्स घडलेले तुमच्या वांगडा घडोवंक नाका जाल्ले तुमकां जे आतां पश्चाताप जाता मे बी एक तुमी सांगत करियरा बद्दल अशें आनी खंयचे गजाली आसतले जे तुमकां एक आतां रिग्रेट जाता किंवा तुमच्या वांगडा जाला आनी बाकीच्या भुरग्यां वांगडा जावचें न्हू अशे खंयचे गजाली आसतले? हां आतां कशें आसा की एक रिग्रेट म्हजो आसा तो आयुश्यभर उरतो मरासर उरतलो तो की म्हणजे जे मार्गदर्शन नासलें म्हणून जे हातीन आसलेलो जॉब आर्मीचो जॉब जो आसलो पळय सेकंड तो म्हज्या हातीन गेलो दुसरें कशें आसा की मार्गदर्शन नासल्या कारणान जशें UPSC जेन्ना म्हाका
हांव पास जाल्लो एग्जाम तेजें म्हत्व म्हाका खबर ना बिकॉज हांव बुकवर्म आसलो. स्पोर्ट्सान अजिबात नासलो पण बुकवर्म फक्त बूक आनी बूक आनी हांव आसतालो. त्या टायमार सहज आन्सर करून तेन्ना केल्ली. इट वॉज इझी, मच इजियर एट दॅट टायम. खूब इझी आसलें बेस क्लियर करपाक त्या टायमार. तर आमी तेचो म्हत्व म्हाका जेन्ना म्हाका एक कमिशनर ऑफ हेंचे प्रॉव्हिडंट फंड कमिशनर जेन्ना हांव तेजे कडेन आमचे एक वार्तालाप चालू आसलो मागीर तेचे कडेन इन सम रिगार्ड त्या टायमार म्हाका तेचो म्हत्व कळ्ळें. तो म्हणलो यू आर मॅड, यू आर इफ यू आर डन दीस तूं आतां खंय पावपाचो तुजें जॉयन जर जाल्लो कंटिन्यू केलें जाल्यार एज UPSC पण सर म्हत्व खबर ना. म्हाका दिसता सर तुमकां ह्या फिल्डान येवपा खातीरूच सगळें देवान ते मे बी तुमकां हें सगळे केला सर. अनुभव दिल्या म्हाका. हां. सगळे ह्या दोन्ही सायडीक बसलो एज सिनियर एज ऑफिसर एज बिझनेसमॅन एज सगळे ते अनुभव दिवन दिवन म्हाका टील एट द एज ऑफ 52 पर्यंत म्हाका इतले अनुभव जे मेळ्ळे म्हाका ते. सो ही देवाची कृपा, साईबाबाची कृपा म्हाका तेंच्यांनी सगळे कडेन भरून हाडून म्हाका जे आतां सांगलें की तूं आतां बस आनी आतां जे तुका जे मेळूंक ना ते लोकां पर्यंत पावोवनी, लोकांक मार्गदर्शन हे करपाक सगळ्यान व्हडलें अशें काम दिसता सर. म्हाका. सर एक तुमच्या यंग लायफांतलो एक असो एक्सपिरियन्स सांगा जो अजूनय ते भुरगे मिस्टेक करतात. तुमी जे केलाच आसतले. एक सांगा तुमी एक जॉब फिल्डांतलो जे घेवंक ना अशें. हां, एक तो आमी सोडलो मार्गदर्शन ना. हय. आनी कशें आसा की आतां फर्स्ट ऑफ ऑल जे कितें करता पळय तुमकां खऱ्यान आवड आसा की ना तेच करा. दुसरो कोण सांगता म्हणून करूं नाका. तुमची इंट्रस्ट जे आसा जाणून घ्या. कारण आमचे जे सद्याचे तेजी म्हत्व कशें आतां आमी जे फिल्डान आसा की तुमी कितें आसा वा बर्थ आमच्या टेस्टान कळटा आमकां तें. सो थंय कशें आसा की दुसऱ्याचे जे आसा दुसऱ्यांचें स्वप्न, आई बाबाचें स्वप्न किंवा दुसऱ्याचें स्वप्न किंवा तुमी एफेक्टीव जर आसा बाय एक्वायरिंग मेथड तर ते लोकांचें आयकून करता. मागीर फुडें सगळे ते त्रास जावंक शकता. सगळेच लोक तिथे लकी नासतात की ते आपले जिद्दीन कंटिन्यू करतात तेजेर. मागीर कशें जाता की मागीर तो सेटबॅक एक व्हडलो सेटबॅक जाता मदीं सोडचें पडलें जाल्यार. ते करूं नाका. आनी बी सिरियस. जे कितें करता ते बी सिरियस अबाउट इट. सर एक्चुअली तुम्ही एक पेरंट गाईड सुद्धा आसा. सो पेरंटिंग गाईड सुद्धा आसा. सो एक तुमच्या अशें कितें लक्षांत येता की बाबा मेजर पेरंट्स हे मिस्टेक करता अशे खंयचे मिस्टेक्स जे आसतले? बरो प्रश्न विचारलो म्हाका. एक्चुअली कशें जालें जेन्ना आमी ह्या फिल्डान आमी आयले एज अ कॅरियर कावन्सिलर एज अ गायडन्स इन दॅट कनेक्शन म्हाका एक अशें एक हें मेळ्ळें की जे दीप एसोसिएशन म्हूण आसा डेव्हलपमेंट पेरंटींग एसोसिएशन आसा इंडियाचे ते तेंचे म्हाका एक कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून हे आहा तेचे चीफ तेंचे जे मेन जे आसा चीफ आसा पळय. सो थंय अशें जालें की एज पेरंट्स कोणाकूच ट्रेनींग ना. आमी लगीन जाता, पेरंट जाले, मागीर जे आसा भुरग्यांक वाडोवपाचें जें. पूण भुरग्यांक कशें वाडोवपाचें, कितें खंयची गोश्ट करूंक जाय, खंयची गोश्ट करूंक नाका, ह्यो गोश्टीची आमकां कोण ट्रेनींग दिना. आनी ह्या एज अ पेरंटींग कोचची सद्या खूबच गरज आसा. सद्या आतां म्हणजे लायफस्टायल अशी फास्ट जाल्ली आसा की लोकांक टायम ना. तर फक्त लोक म्हणजे जॉब आणि बाकीचे गोष्टी ज्या असतात तितून फाटून लागलेले आसा. पण भुरग्यांक म्हणजे पयशेच सगळे न्हय. पयशेच सगळे न्हय आनी आई बाबा जे आसा पळय दोगांची जबाबदारी इक्वल आसा ती. अशें न्हय की फादर बापूय फक्त जोडटलो, आईन पोसपाचें भुरग्यांक, वाडोवपाचें काम तिचें. इज एक्चुअली हो रॉंग कन्सेप्ट लोकांचे दिसता रॉंग आसा. आतां चडशे लोक दोगी पेरंट्स कामाक आसता. सो भुरग्यांक कोण पळयतलो? भुरग्यांची सो ते जी आसा पळय ही शूड नॉट बी नेग्लेक्टेड. चायल्ड ही ऑर शी शूड नॉट बी नेग्लेक्टेड. प्लस पेरंटींग जे आसा पळय हो इज अ बीग टास्क. इज अ बिग टास्क. तुमकां देवान भुरगे दिला तेका ते वाडोवपाक जे ते रायट वे ऑफ ग्रोईंग नर्सरी जावंक जाय तेची जे तेची वाड जावंक जाय पळय ती रायट वे जावंक जाय. नाजाल्यार मागीर कशें जाता की मागीर डिफरन्सीस जाता, ड्रिफ्ट जाता, फॅमिली तुटता. भुरग्यांची आमी अपेक्षा चड करता. बाप एक करता, आईचें वागणें एक जाता, बाबाचें वागणें एक दुसरें जाता. सो ऑल दीस डिफरन्सीस लीड टू प्रॉब्लेम्स इन द हाऊस, फॅमिली प्रॉब्लेम्स. ह्यो सगळ्यो गोश्टी न घडपाक एज पेरंटींगची जी आसा म्हणजे ट्रेनींग आमी जे करता, कोचिंग करता ते खूब म्हत्वाचें आसा. सो बेसीक मिस्टेक जे कितें जाता आफ्टर बिकमिंग अ पेरंट? सी आतां एक कशें जाता की आमचे सोसायटीन कशें आसा की बापूय म्हणजे कडक. कोण तरी आसता ते काम म्हणजे फक्त पयशे हाडून दितलो, भुरग्याक तूं वाडय.
आई फक्त प्रेम, इमोशनल फक्त प्रेम. पण कशें आसता सगळ्या पर्सनॅलिटी देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ पर्सनॅलिटी. देर आर 4 टाइप पर्सनॅलिटी असता. पर्सनॅलिटी सगळीकडे तुमचं प्रेम चलना. सगळीकडे तुमचे मारधाड चलना. सो एज पर पर्सनॅलिटी ते इट विल चेंज ना. सो त्या प्रमाणे तुमचें कमांड आसूंक जाय. सगळीकडे तुम्ही चाबूक चलचे ना. सगळीकडे तुमचे प्रेम चलचे ना. सो दॅट यू शुड नो व्हॉट इज द पर्सनॅलिटी. त्या प्रमाणे तुमचें तें पेरंटिंग आसूंक जाय. दुसरें कशें आसा की जे की तुमी करता, आतां आमी डिसिजन घेता, तर जे सपोज डिसिजन घेता तर तुमी दोगूय वांगडा घेया, की हे दिवया, हे दिवया नाका. आनी ठाम रावात. तो भुरगो रडपाक लागलो, टेंट्रम करपाक थ्रो करपाक लागलो म्हणून आमी ते चल दी, काडून दी. डोंट फॉल प्रे टू दॅट. कारण हे भुरग्यांक ते कळना बट तेजे स्टायल आसा तेंची टेंट्रम थ्रो करपाची. मागीर ते रडले, हे केले, रुसले, आपूण जेवचो ना, हे करतले आनी मागीर ते आमी ताका बळी पडटा. तशें करूं नाका. जे डिसिजन बरें आसा, जे दिवंक जाय ते दियात. जर ना तर सी दॅट दोगांचे डिसिजन एक आसूंक जाय, की ना दिवपाचें ना. ह्यो गोष्टी खबर नाका आनी रॉंग गोष्टी तुमी एनकरेज करूं नाका. ना म्हाजो भुरगो फक्त भितरली क्रीम खाता, बिस्कीट भायर खायत ना. तर तो भुरगो केन्नाच भितरली फूल बिस्कीट खावचो ना. म्हाजो भुरगो बायलांक हॅलो बाय करिना, फक्त दादल्यांकूच बाय करता. आतां हे गोष्टी आमी उमेदीन सांगता, पण एक्चुअली कशें आसा, ह्यो गोष्टी कश्यो आसा आमी रॉंग हॅबिट ताका भुरगें दिसता की हां, दीस इज हाव आय शूड बिहेव, अशें आपूण वागूंक जाय. रॉंग हॅबिट आमी डेव्हलप करता न्ही ते. ना तो भाजी अजिबात खायना तो, कितलो सांगलो कांयच खायना. अरे तुम्ही स्वतः एनकरेज करता ताका बाबा न खावपाक. तर ताका दिसता की हां, हेंचो पाठिंबो आसा. खबर आसा ताका आपूण खायना म्हणून ते. ह्यो गोष्टी शुड नॉट बी एनकरेज. जे गोष्टी बरी आसा ते एनकरेज करा. बरी गोष्टी शो अवश्य ना तूं सगळ्यांक बरें करता, सगळे नमस्कार करता वगैरे जे कितें आसा ते. बऱ्यो गोष्टी तुमी शोले एनकरेज करा. पण वायट गोष्टी अजिबात उजगार काडूं नाका. सर म्हाका एक आनीक असो प्रश्न याद येता. आतां जे यंग मदर्स आसात खबर आहा, ते कितें करतात खबर आहा, मोस्टली म्हाज्या ऑब्झर्वेशना प्रमाणे की आपलो भुरगो आहा न्ही, तेजे कडेन दीस रात लक्ष तेजेच कडेन आसता आनी बाकीची आपली कामां खूब कमी करतात. आनी पयलींचे पेरंट्स कशे आसताले, भुरग्याक हॉलान दवरलो, भुरगो करता आपली मस्ती करता आनी आपली धा कामां करतालीं. आनी आयचे म्हणटा ते काम टायम गावना आनी फूल लक्ष तेजेरूच आसता. ते खंय पर्यंत बरोबर किंवा खंय पर्यंत रॉंग हें? नाही आता कशें आसा, की अ, ही गोष्ट कोणाकडे घडू शकता, जी कोण घरान आसा ती हाऊसवाईफ जी आसा ती. चड ओव्हर प्रोटेक्टिव्ह जाता. हेलिकॉप्टर पेरंटिंग इज ऑल्सो नॉट गुड. ताका आमी हेलिकॉप्टर पेरंटिंग म्हणटा. प्रत्येक गोष्टी फक्त तेजे म्हणजे ताका फ्रिडमूच नासता. हो असो करता, ती कितें करता, भुरग्यांक फ्रिडम दिया. हेलिकॉप्टर पेरंटिंग इज नॉट गुड. फूल कितें करता, हे करता. सगळ्यो गोष्टी तेचेर आसल्या की म्हणजे भुरग्याक आपलें जिवनूच नासता मागीर तें. सगळे म्हणजे करून येता. तो फक्त एक रॉबोट कसो जाता. बघा अशेंच करून अशेंच करून बीच ऑल्सो अती खंयची गोष्ट अती केल्ली माती जाता. बरोबर न्ही ते. ताका सुद्दां जगूं न्ही. भुरग्याक सुद्दां आपल्या फक्त तुमी लक्ष दवरा. व्हॉट इज गुड, व्हॉट इज ताका सांगा. प्रॉपर कम्युनिकेशन दवरा. ताका बरी हॅबीट सांगा. बरे गोष्टी आसा तेजे बरोबर डिस्कस करा. घरान तुमचें कन्वर्सेशन दवरा. आसूंक जाय. हॅव मील्स टुगेदर. एकदां तरी वांगडा बसा. ट्रान्सपरन्सी दवरा. एक्सप्लेन. ही जी बरी हॅबीट जी आसा एज पेरंट फादर म्हणजे बापूय आसता तेणें आपली स्टोरी सांगून दिसाची आज कितें जालें. नाजाल्यार आमचे सगळे आसता कशें भुरगो स्कुलानसून आयलो, आं बाबा कितें जालें? बाय आयली, बाबा आयसीयून कितें जालें? सो एकदां दोनदां एक वीक 2 वीक पळयता. मागीर तेका खबर आतां आपूण एंट्री मारली, की मम्मीचे प्रश्न ह्यो आसतलो. मम्मा कितें जालें? मागीर थोडी स्लोली कितें जाता मागीर तो प्रश्न तो आन्सर जे आसता तेचे भुरग्याचे कमी जाता. मागीर लास्टाक अशें जाता की ना बरें जालें, कांय ना आयज बरें जालें. कारण कशें आसा की आमी फक्त तेंच्या कडसून म्हायती काडून घेता. तेचे पेक्षा ते न करता एज अ पेरंटिंग कोच आमी तेच सांगता, की तुमी जेन्ना तुमी वांगडा बसता एटलीस्ट 1 मील अ डे जेन्ना बसता वांगडा तर डॅडी कोण आसता की बाबा जो कोण आसता तेणें आपलें दिसांक जाय. आयज आपूण अमके कडेन गेलो, आपल्याक खूब मेळ्ळो. थोडी जे कितें सांगूंक शकता अशें दाखोवं जाय की फूल आपल्याक कौशल मेळ्ळो, आपल्याक आदेश मेळ्ळो, आपल्याक हे सो कशें की हांव म्हणजे ट्रान्सपेरन्सी दाखोवप. आनी ते सो तेणें आपली स्टोरी सांगली. आज अशें असो दीस आपलो गेलो. तशेंच मम्मीन सांगूंक जाय, आईन सांगूंक जाय, आयज आपली स्टोरी सांगूंक जाय. अशें आपण हे केलें अशें जे कितें. सो ऑटोमॅटीक तुका न विचारता भुरग्याक सुद्दां एक हे जाता. तो एनकरेजमेंट कशी ते आपूण सुद्दां सांगूंक जाय प्रतीस.
तुम्ही कायच विचारू नका. तो आपले स्टुडंट ना मम्मा आज आपला खूप मिळा आपण हे केलं, आपण ते केलं. सो ही गोष्टी जी असतात तसं एक तुमचे एक वार्तालाप बरा जाता, कन्व्हर्सेशन जाता, बॉन्डिंग बरें जाता. कारण आणि एक फ्रीडम दिसता की आमी सगळेच शेअर करता. बाबाय सांगता, आई सांगता, तर आपूण कित्याक सांगचो न्ही. सो तुमकां न विचारता सगळ्यो गोष्टी तुमकां कळपाक लागता. सो अशें रिलेशन वाडटात, म्हणजे बॉन्डिंग वाडटा. सो बेसिकली हेजेरूच रिलेट करता. संस्कार म्हटल्यार कितें सर एक्चुअली? संस्कार म्हटल्यार कन्फ्युजन पडला सर. फक्त आवय बापायक पांयां पडप इतलेच संस्कार का आनी कितें आहा संस्कार म्हटल्यार? सी आता संस्कार म्हणजे आई-बाबा पांयां पडले आणि बाकीचे कृती जे वायट करपाक लागले, कांयच फायदो ना. संस्कार करतना जे कितें आसा पळय, संस्कार आमचे जशे आमचे शास्त्रांत म्हणजे खुबशे संस्कार दिल्ले आसा. फक्त पांयां पडले, तितून संस्कार म्हणन ताका. ओके, एक पांयां पडटा ते एक संस्कार आसात बरे. एटलीस्ट ते कशें आसा की ताका म्हणजे कोणाक पांयां पडले म्हणजे भागवता आमी. बेंड जावप हां, एक दुसऱ्या फुडें नमते घेवप सुद्दां वायट ते प्रकार तो आदर करचो. दिवप. आदर दिवप. पण कशें आसा त्याच्याच बरोबर बाकीचे गोष्टी जे म्हणजे हे करिना, म्हणजे रॉंग हॅबिट, इटिंग हॅबिट्स, मागीर ते घरान जे कितें करतात तेच्या बद्दल तुमी आमी संस्कार घालना बाबा एप्रिशिएट करा, नाजाल्यार अर्दे अर्दे खावन उडयले, ना बरें जावंक ना, आपल्याक हें नाका, आपल्याक भायलेच जाय ह्योच गोश्टी. ते संस्कार सुद्दां इम्पॉर्टंट आसा. आमकां टायम ना सद्या म्हणून आमी विचारले कितें मागे रे स्विगी कर रे, मागीर फास्ट फुडाचो मागे रे फोन केलो घरा पावता सगळे ते. ह्यो गोष्टी ज्यो आसा पळय तेजेर हे सुद्दां बरोबर न्ही. कारण हे एक्चुअली कशें वेस्ट ऑफ मनी एक जालें, पण रॉंग हॅबिट्स आमी डेव्हलप करता. प्लस अनहायजेनीक सुद्दां आसा ते. आनी घरान जी आई जी करता तेका एप्रिशिएट करपाक शिकोवंक जाय. सगळ्यो गोश्टी नांव चुप 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 म्हणजे घरचो कोण वरिश्ट आसा तेन्ना जर ते अशे जर संस्कार लावंक ना, घालूंक ना, ते कांय जावचें ना. बरोबर. इम्पॉर्टंट ते. जर सर शेवटी तुमच्या लायफांतून जर तुमकां एक अशी मेसेज दिवपाक जाय व्हिडिओ सोंपयतना, जाल्यार ती कितें आसतली लायफान? ओवरऑल तुमच्या लायफान तुमी अशी एक गजाल शिकला जी प्रत्येकान शिकपाकूच जाय. धाकट्या मनशा पासून ते व्हडल्या मनशा पर्यंत. ती खंयची गजाल आसा? आतां कशें आसा की एक मरे एक अशें आसा म्हाज्या दिसांनी की तुमी जें कितें करता, विचारपूर्वक करा. बी सिन्सियर, बी लॉयल. आणि ते तुम्ही जेन्ना ते तुमकां एक अशी जे मंत्र एक आसा न्ही, यू वील सर्वायव्ह एनीवेअर एंड एव्हरीवेअर. खंयच अशें दिसूंक जायना की कोण तुमचे कडेन अशें बोट दाखोवंक शकता. वेन यू आर सिन्सियर टू युअर जॉब, जे कितें करता सिन्सियरली करा. पयसो सगळें न्ही. मनशांती सुद्दां इम्पॉर्टंट आसा. सो ते करा. थँक यू सो मच सर तुम्ही तुमचा एक्सपिरियन्स शेअर केल्याबद्दल, पॅरेंट्स टीप सुद्धा दिल्याबद्दल. थँक यू व्हेरी मच.